आमी पुराय कॉन्स्टिट्युएन्सीक जेन्ना सारे वांटपाचें आमी थारायिल्लें आसा तेन्ना फर्स्ट सालिगांव मतदारसंघात सालिगांव विलेज फर्स्ट जाली आनी आयज सेकंड विलेज गिरी घेतल्या। काही दिवसां पयलीं आमी दिवपाचे निर्णय केल्ले पण ते प्लेन क्रॅश जाल्ल्या कारणान आमकां मातशें पोस्टपोन करचें पडलें। सो ताका लागून बेगींतल्या बेगीन आयज आमी दिला कित्याक शेतकारांनी ऑलरेडी शेतां लावपाक सुरवात केलेली आनी टायमार शेत तांच्या शेताक खत मेळप हें इम्पॉर्टंट। सो आयज आमी जितले आसा तितले 100% शेतकार गिरी गांवचे तांकां आयज आमी शेत वांटप करतले। हेज्या फुडें आमी सांगोळडा गांवांत वांटतले आनी निल्ला आनी मी पिले रेस मोगितान पिल्यान आमी एक कडेन वांटता कित्याक रेस मोगितान व्हडले शेतकार ना। सो एक मदत आमचे कडल्यान शेतकार भावाक लागून जेन्ना तांकां अन्नदाता म्हणटा तेन्ना आमचें कर्तव्य की आमी सगळे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह तशेंच आमचें सरकार म्हणून तांकां आमी सपोर्ट करपाचें हें आमचें कर्तव्य अशें हांव मानता। आनी ताका लागून आमी एक स्किमूय तांकां हें केलेली आसा की सही गांवां भितर एवरी विलेजीन जो सगळ्याकून चड शेतकार शेती करतलो पीक काडटलो ताका आमी प्रायजाय दवरल्या। हे एक आमचें इंटेंशन आसा की तांकां आमी एनकरेज करचें आनी शेतां पडीत दवरची न्ही आनी सगळ्यांनी फुडें सरून आपली शेतां लावची आनी बरे तरेन शेतां लावची म्हणून हांवें आनिकूय तांकां सांगलेलें आसा की ज्या शेतकार भावां कडेन कितें मदत तांकां फायनान्शियल लागतली शेत लावपाक लागून जाल्यार ती आमी करपाक रेडी आसा म्हणून। म्हणजे फायनली ऑल टुगेदर आमचें एकूच इंटेंशन आसा की शेतकार भाव आमचे फुडें सरचे आनी पडीत शेतां जी आसा ती तेंच्यांनी परती रावपाक सुरवात करची म्हणून। आमी जो 42 करोड प्रोजेक्ट अंडर WRD जो आमी थंयसर उक्तावण करपाचें आशिल्लें सेम कारणाक लागून ते प्लेन क्रॅशाक लागून पोस्टपोन करचें पडलें। सो आतां तो फ्रायडे एक्चुली आमी थारायल्लो पूण फ्रायडे कितें आसा ते प्लॅन करपाक टायम मेळटा। सो ताका लागून फुडल्या विकान आमी हो प्रोग्राम थारायल्लो आसा। म्हाका दिसता एक मेजर काम आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचें हे कितले वर्सां जालीं पेंडींग उरलेलें। आमी सदांच म्हणटा की ग्रीन पार्क हे वाठार जो आसा बुडटा जाल्यार हे अवॉयड करपाक लागून सरकारा कडल्यान 42 करोड आमी सँक्शन केलेले आसा WRDच्या मार्फत। तशेंच जवळ जवळ 7-8 करोड रुपया आमी रोडांक PWD रोड तेंचे कडेन सँक्शन केलेले आसा जे करून रोडाची हायट अप टू 2 मिटर्स आमी रेज करतले। म्हणजे थंय थंय गरज 2 मिटर आसा 2 मिटर आनी ती करता करता 0.50 म्हणजे गरज आसा तितले आमी ते वाडयतले। हे म्हणजे हेजो सगळो फायदो आमच्या गिरी गांवचे जे गांवकार आसात एवरी पावसान मनसुरान तेंची ते रोड बुडटा हे अवॉयड करपाक लागून शेतां बुडटा हे अवॉयड करपाक लागून हे दोन्ही म्हाका दिसता प्रकल्प जे आसा आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक आनी गिरी गांवाक हेजो फायदो जातलो। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।